ऐगो आमका अलाव ना खय पय सिद्धार्थाक आमच्या सेल्फी काडटात हा. जे कोण फुडी हा तेंका पय दाखयता. आणि पळय आमचे रेग्युलर कस्टमर आणि पळय ती परत परत आता कितलेदा येयल्या रे टायरोन ती आमच्याकडे आता. सो गाईस आता आम्ही येयला टेंडर कोकोनट यो ना पुढे सोफा हा पळोवया आम्ही फुडल्या गो फ्युचरान आमच्या घरात गो आम्ही आणि थोड्या वर्सांनी व्हडल्या घरान रावतली नो गो वियोना व्हडल्या मेहलान. सो आम्ही आता पयलीच सोफा बिफा पळोवन दवरता नो थंयचो बरो हा नो कसो आसतलो विचार तेका. अवीक सांगया व्हरपाचो आमगेर जाय आसलो एक सोफा हांगसर मेळपाक ना बेश्टी हे बॉक्स कितें बॉक्स तो बरो दिसता पण तो आता आम्ही पळयल्लो तो हांगा ना रे ना तोय बरो दिसता सोफा फुडनाचो. उडनाचो पळय गो ते आमकां कसो मेळना पे करप पे बरो हा मगो नो. कितले पे करप आहे कितना पे करने का रे हमको ऐगो आमका अलाव ना खय अलाव नाही आहे अलाव ना खय आसू भे हेतूर आमका अलाव ना खय कित्याक गाय गो वियोना आमी बी धाकटुली भुरगीं न्हू आमची एज मातशी व्हडली हा गिरगिरे बिरगिरे हे स्विमींग पूल मगो हेतूर तरी आमका अलाव हा आता पळय तो नासतलो तेव तो पळय हेतूर आमका अलाव ना गो आसू यो लेट इट बी आमकां आनी गाळयो घालूंक हा तो स्विमींग पूल बरो दिसता पळय हाजेर स्विमींग पूल. आम्ही जर बसलेला समजा पावतलो तो पोंदा पडटलो हेज्यो 2 गाडयो व्हरया आनी आमी तुमच्या सकयल नोये हा तेतून सोडया. आमी हाडपाच्यो तसल्यो न्हू हय हे पळय हे कितें हे ते हय जम्पर हेतूर गावतले मगो आमकां वचोंक न्हू चड आमी उजो मारले जाल्यार ना पण चड वयर वचना गो यो पळय यो फुडें पळोवया यो आनी कितें आमकां गावता जाल्यार. हांगासरूय हा मगो ती सांगय सारी मेळटा जाल्यार कित्याक गाडयेच्या बसा मेळत ना आमकां हेजेर पळोवया भैया हमको अलाव है क्यों हम भी बच्चे ही है ना ज्यादा छोटे हो इसलिए नहीं अलाउ है. ज्यादा छोटे है खरगो आम्ही पडोंग हा यो होय आणि काय ना काबार होय यो काबार हेजेर बसन काय अर्थ ना. आता आम्ही वयता खावपाच्या हेतूर पळोवया हे पळय काय ना कुल्फी राजस्थानी फूड स्टॉल खिमा चिकन करी बिरीत आसले. अगो आम्ही वदोच्यान भोवात आसा कितें खाया मुगो हे पळय मग हांगा टी शर्ट आहा बरी आसा हे हय बरें दिसता ते धवे पळोवया. ना ना स्लीवलेस न्हू ते हातीचे ते बरी दिसतले तुका शॉर्ट मॉडेल बरी दिसतले बरी दिसतले यो आसूं आनीक फुडें पळोवया.
होतं किती ड्रेस खंयचो हय सिवलस स्लीवलेस बारीक स्टेपांचो बरी दिसता ना दिसना हय जे कोण फुडी आहा तांकां पळय दाखयता पयात पयात पळयात आमच्या युट्यूब फॅमिली पळयात कशी कितें आहा ती आणि पळय हे आमचे गोंय रेगुलर कस्टमर आणि पळय ती परत परत आता कितलेदा येयल्या रे टायरॉन ती आमचे कडेन आता थर्ड फोर्थ टाइम बाबडी येयल्या आणि हजार कितलेच लोकांक तेणी हांगा धाडलेले आसा पळय स्टॉलाचेर महबूब बोरयले ती 350 काकी थँक्यू सो मच हा तुम्ही येता म्हणून परत परत तांकां हेल्प करता सांगता वेलकम बाबा आणि तुमची त्याची सर्व्हिस मी बरें थँक्यू तुझे नाव कितें रे त्याचे नाव टायरॉन टायरॉन त्याची सर्व्हिसूय बरी आसा म्हणून आपुलकी म्हणून आम्ही हांगा येता थँक्यू सो मच आणि हे फेवरेट माझे फेवरेट ते सो गायज आमी न्हू दाबेली खाल्ली दाबेली बरी आसली पण स्पायसी आतां आमकां कितें तरी फटाफट पिवपाक सोदपाक जाय कितें घेवया कितें घेया मुगो पळोवया कितें नेवें दिसता पयलीं जाल्यार. पिवया मुगो मागीर आयस्क्रीम कितें खावया आमी हय हे कितें खातलें मुगो तूं हय पळोवया कितें नेवें हे सॉफ्ट आगो ओके स्ट्रेट करूंक पळयताले गो मागीर मागीर बरो हें बी मुगो बरो हें वालो म्हारगूय बी सामको मिडियम हांवेंनूच केन्ना करूंक ना कॅस्ट्रेट हय बरें दिसतालें स्ट्रेट केल्यार तेंच म्हाका हो बी करूंक दिना कॅस्ट्रेट आमी घुंवडोन थंयच येयली हय गो हे मॉजिटो बी यो फुडें न्हू तो मनोजाचो शॉप पळोवया आनीक कितें नेवें ट्राय करपाक गावता फ्रेंडाची शॉप आसा पयलीं गो हय तेच दिसता ते खंय गो 45 खंयचे पिकल पळय सिद्धार्थाक आमच्या सेल्फी काडटात हा रॅसबेरी आणि 3 रॅसबेरी आमकां आवय पळय फेमस पर्सनॅलिटी पळय सेल्फी काडटा पळय माझी काड गो चेतना दिदी आवय पळय सिद्धार्था वांगडा लोक सगळे येवन सेल्फी मारता वाव आवय सिद्धार्थ तूं आमकां आतां विचारतलो तूं आतां सेलिब्रिटी तुज्या वांगडा लोक सेल्फी काडटात म्हाका विचारतलो मरे आतां वाव चल बॅग घेवन यो तूं चल सुशागात कितलो हॅपी जालो बाबडो तो वियोना गे घे सो गायज पळय आतां आमी येयला टेंडर कोकोनट विथ आयस्क्रीम खावपाक करया मगो चालू हय बस यो खंय बस तूं बस मुगो तू बस गो बस गो तू. अगो बस गो वतला शॉपिंग करपाक येयला आमी शॉपिंग बोडगिनी बोडगिनी येयला न्हू हाय गायज वेलकम बॅक टू मस्तीखोर गोवन सो गायज आयज आमी आसा बोडगिनी जात्रेक आयचो लास्ट डे आनी फाल्यां फेरी वचपाची आसा त्या खातीर आयज आमी येयले हांगासर शॉपिंग करपाक चड करून आमकां हांगासर ब्लॉगिंग करपाक मेळना कित्याक की हांगा दिचीक दाचीक पतली कोमोरिया बी सोंगां चालू आसता मागीर ते आमकां प्रॉब्लम जाताले म्हणून आनी ओदोवच्यान आमी हांगासर कपडे सोदता कपडेच ना पळय कांयच ना हो ते जमनीर घातला ना सॉलिड स्लीप जाता सॉलिड हिसपा भायर कांयच ना हांगा वाज अशी हे पळय पयल्यान डिचीक धाचीक चालू आहा सगळे छोपरींचेच कपडे आसा हांगा रंग बिरंगा वाज अशी बरें कांयच ना हितूर आहा कितें म्हाजे कांय ना हे हांगा घेतलं हेजेच कडल्यान ओदी गावरे हॅल्लो मे त्यो असली व्हडली सायज आहा काय म्हणून विचारते का असली तुका म्हाका न्हू कॉर्नर में सेकंड लास्ट एक्सेल डबल एक्सेल सॉरी
येल्लो ये सेम साइज में माझे बरे दिसता ते गोपूचे ते हांगासले चेड्यांचे शॉपा वयले. आता शिंचे ना अभि हो म्हाका जातले. किती साइज बरेला कॉटन बेडशीट काय बर एक्सेल ये साइज में दिखा सोदता अभि ये पळय म्हाका यो शिनचॅन हो यार मास्टर बरं. पेशन्स. ओके सो गाईज फायनली न्हू हांव पावलोलो आसा घरा आनी आयज तुमी व्लॉग आमचो पयला आसतलो न्हू. अंकिता आनी भियोना गेल्लेली बरी शॉपिंग करपाक. व्हडले व्हडले सोफा पळयता 50,000चे 25,000चे. बरें आहा घेता दिसता एक गिफ्ट दिता दिसता म्हाका शुअर. आयज खंय ते लास्ट एंडिंगेच्यो व्हिडिओन येयना सोण फुगोवन बसला. हे पळय पयला सोण फुगोवन बसला. ओके सो तुमी पयला आसतले न्हू कशे आमचे कस्टमर टायरनाचे रेगुलर कस्टमर जाल्लेले आसा. ते घरा वयतात बाबडे परत येतात शॉपिंग करपाक 2 दिसांनी. कित्याक खबर आसा कित्याक की तेजी क्वॉलिटी बरी आसा म्हणून. क्वॉलिटी तेजी न्हू नंबर 1 क्वॉलिटी आसा. सो ह्या खातीर न्हू तेजे कडेन कस्टमर खूद परत येतात आनी सामान घेतात. दुसरी गजाल सांगूंक सोदता तुमकां की सिद्धार्थाच्या घरा वयपाक न्हू आमी आनी एक 4-5 दिसांनी तेच्या घरा वयपाचें आसा. तशीच मीन वायल न्हू म्हाका एक मॅसेज येयल्ली एका भुरग्याची ओके इंस्टाग्रामाचेर की आपूण मातसो डिसेबल आसा ब्रो म्हाका हेल्प कर म्हणून. ओके हांवें तेजी सगळी डिटेल्स काडली आनी चल म्हटलें हेजी हेल्प करया. साऊथ गोवाचो हां बरो पयस सांगल्ल्यान आमकां. हेची दुसरी मॅसेज आपणाक हेल्प कर आपूण काम करूं शकना. आय कांट वर्क. अरे तूं पयलींच हार मानली जाल्यार तुका हेल्प करून कितें फायदो. फ्रेंडा वांगडा वयता तूं भोंवपाक गाडयेन बसता फ्रेंडा वांगडा वयता तूं ओके सगळ्याक तूं भोंवता. तूं काय बरी इंग्लीश उलयता इंग्लिशीन मॅसेजी करता कोंकणीन मॅसेजी टॅक्स्ट करता बरो उलयता. फक्त तुका मातशे पांयांक त्रास आसा ओके बट तुजो मॅसेज धाडल्या आय कांट वर्क बट आय वॉन्ट हेल्प. कशें कितें हांव समज कितें हेल्प करता इट इज अ टेम्पररी सोल्युशन. परमनंट सोल्युशन न्हू तें. परमनंट सोल्युशन जाय जाल्यार तुवें खूद म्हणूंक जाय प्लीज हेल्प मी आय वॉन्ट टू डू समथींग इन माय लायफ. जस्ट लायक टायरॉन आनी सिद्धार्थ. हांव असल्यांक हेल्प करना जे मनीस न्हू मेहनत करपाक सोदिनात न्हू बाबा एक तुमी एक आदार दिया म्हाका हेल्प कर हांव फुडें सरोंक सोदता. व्हेरी गूड तूं हेल्प कर बट आय कांट वर्क. हे आयकपाकूच बरें दिसना. दीस इज टोटली रॉंग. आय डोंट सपोर्ट सच पीपल. आय एम रियली सॉरी गायज. म्हाका तसल्यांक खरेंच हेल्प करपाक नाका. हांवें एकदां केली आनी बॅक फायरूय जाल्लेले आसा. बरी हेल्प केली सारकी सगळे दिले आनी एट द मुमेंट फुगोट्यो फोडल्यो आमच्या पयशांच्यो. सो तें म्हाका जाल्लेलें नाका यू नो. हांव हेल्प करतलो कोणाक जेका खरीच गरज आसा पळय त्या मनशाक ओके. आनी येस व्हेरी सून आमी वयपाचें आसा सिद्धार्थागेर ओके. कोणीय फुडें सरोन हेल्प करूंक सोदता तेका जाल्यार आजून तुमचे कडेन 4 दीस आसा. तुमी फुडें सरा हेल्प करा कित्याक हांव मदत घेवन डायरेक्ट तेज्या दारार तेज्या घरा वयपाचो आसा
ओके. सो जाता तितल्या मॅक्झिमम प्रमाणात तुम्ही फुडें सरा गायज. थँक्यू सो मच की तुम्ही सदीत म्हाका सपोर्ट करता म्हणून. आनी आमचे सबस्क्रायबर 8,000 जावपाक थोड्यात आसा. प्लीज फुडें सरा आनी सबस्क्रायब करा आमच्या चॅनलाक. आनी हेच म्हणून न्हू हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. तुम्ही जर आमच्या व्लॉग्स पळोवपाक इंटरेस्टेड आसा जाल्यार चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करपाक विसरू नाका. आनी कॉमेंट करून आमकां सांगा की आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. आतां मेळटा तुमकां एक नेवे आनी एक इंटरेस्टींग व्हिडिओ. टील देन बाय.